हांव दोतोर धनेश वळवयकर, एक एलर्जी चो जाणकार, आनी आयज आमी जाणून घेवया फूड एलर्जी बद्दल. म्हणजे जेवणांतलो खंयच्या प्रकाराचेर एलर्जी कशी जावप ती. फूड एलर्जी ही इतली चड प्रमाणान सगळ्यांक नासता, पण प्रत्येकाक समजता की आपल्याक एलर्जी जाली जाल्यार ती खंयच्या तरी फुडाक लागूनच जाली म्हणून, जेवणाच्या आयटमाक लागूनच. ती नाकाची एलर्जी जावं, दम्याची एलर्जी जावं किंवा खाज जेवप अर्टिकेरिया जावं, ही प्रत्येक जाण आपल्याक समजता की फुडाचेर जाय म्हणून. आनी प्रत्येक फूड एलर्जीक आसा म्हणून सगळे फूड खायना कसले आसता ते. तर फूड एलर्जी जावपाचे एक 8-9 प्रकार आसा जे मॅक्झिमम सगळ्यान चड जाता. हातूंत दूध, मिल्क एलर्जी, कावज मिल्क प्रोटीन म्हणटा ते एलर्जी म्हणटा ताका, पण ती चडशी मिल्क प्रोटीन एलर्जी खंयच्याय मिल्काक लागून जावपाक शकता. एग्स इज नंबर 2. आनी आमच्या गोंयांत प्रावन्स आनी फीश, प्रावन्स आनी शेल फीश एका प्रकारान येता, फीश ही 4. वीट किंवा ग्लुटन बाकीचे कोण, हो एक इम्पॉर्टंट प्रकार. सोयाबीन हो एक इम्पॉर्टंट. पीनट म्हणजे भिकणां आनी बाकीचे ट्रीनट, म्हटल्यार भिकणां ही ट्रीनट नासता, पीनट आसता. आनी बाकीचे ट्रीनट म्हटल्यार आलमंड म्हणजे बदाम, काजू, पिस्ता, वॉलनट हे सगळे येता. आनी भारतान हे सगळे जगार मॅक्झिमम हे 8 आसता. आनी आपल्या भारतान हातूंत एक दाळ येता. ही दाळ सुद्दां चण्या दाळ स्टार्टींग जे पिठे काडलेले आसता ताका लागूनय थंयसरल्यान एलर्जी प्रकार जावपाचे चड आसता. ही बरोबर प्रथा न्हू एक्चुअली. आनी हे दाळ हो एक प्रकार आसता. बाकीची एलर्जी खंयच्याय कारणाक लागून जावपाक शकता, पण ती एकदमच कमी आसता. आनी स्पेसिफीक कोणाक जर फूड एलर्जी जाली, लायक फॉर एग्जाम्पल प्रावन्स एलर्जी किंवा शेलफीश एलर्जी, जाल्यार ताका ती शेलफीश क्रॅब खाल्ल्या उपरांत किंवा प्रावन्स खाल्ल्या उपरांत इमिजिएटली सिमटम चालू जातले विथीन 2 hours आनी मोस्ट ऑफ द टायम विथीन हाफ एन आवर. विथीन हाफ एन आवर ताका खाज येवपाक लागतली, रॅश येतले, पोटान दुखतलें आनी बाकीचे एखाद्या वेळाक एकदम सिरियस सुद्दां जावपाक शकता. एकदम सिरियस म्हटल्यार एनाफिलॅक्सीस, लायफ थ्रेटनींग एपिसोडूय जावपाक शकता. आनी ह्या टायमार अशें केन्ना समज जालें जाल्यार तुका इमिजिएटली एड्रिनालीन दिवचें पडटा. आनी हें एड्रिनालीन प्रत्येका कडेन आसचें पडटा. आनी हो एड्रिनालीन ऑटो इंजेक्टर म्हणून जो आसता, जो घेवपाचो आनी सरळ काडून पांयांक मारपाचें पॅन आसता ते आमचे कडेन भारतांत हांगा आज सद्या अवेलेबल ना. सो थोडे कोण तरी ग्रे मार्केटान बीन भायल्यान मेळटले, पण इजिली अवेलेबल ना. म्हणून एड्रिनालीन प्रिपेर करचें पडटा आनी दवरचें पडटा. होपफुली आनी थोड्या दिसांनी येवपाक शकता हांगा, कारण फॉरेन कंट्रीन हे खूब जाल्या आनी आमच्याय कंट्रीन हांगा थोडे थोडे हळू जातले. पीनट एलर्जी थंय खुबूच आसता. पीनट बटर स्टार्टींग लायल्या कारणान ताका कारणीभूत आसता एकदां. हांगा चडशी आमची एलर्जी एग्स आसता. मिल्क एलर्जी भुरग्यांक जाता. भुरग्यांक नॉन स्पेसिफीक सिमटम आसता, पोटदुखी, संडास जावप, ल्हान भुरग्याक बिलो 1 year एंड ऑल. आनी ती हळू फुडें वयता. मिल्क एलर्जी मागीर कमी जाता, वीट एलर्जी कमी जाता. प्रावन्स एलर्जी आनी शेलफीश एलर्जी चड करून वचना. इवन नट्स एलर्जी बीन तशीच उरता हळू. पण ही एलर्जी कित्याक लागून जाता, आनी तुका समज त्या एलर्जीचोच प्रकार फूड एलर्जीचोच आसा काय ना, तो प्रकार डॉक्टरा कडेन वचून टेस्ट करूं येता. ताका स्कीन प्रिक टेस्ट नांवाची सिंपल टेस्ट आसता, ताजेर ते कळटा की आसा काय ना ती. पण स्कीन प्रिक टेस्ट फूड एलर्जीन सपोज जर नासली जाल्यार इट कॅन से दॅट इट इज नॉट देर, बट पॉझिटीव इज नॉट 100%. ताका दुसऱ्यो आनिकूय टेस्ट करच्यो पडटा. आजकाल मॉलेक्युलर एलर्जी ब्लड टेस्ट नांवाची टेस्टूय भारतांत हाल्लीच येयल्ली आसा. ताच्या वयल्यानूय थोड्यो गोश्टी समजता. पण ज्यो बाजारान अवेलेबल आसा टेस्टी, त्यो सगळ्यो बंडल आसता आनी खुबशे ओगीचीच करता. एखाद्या वेळाक 2000 रुपयान 300 टेस्ट केल्या म्हूण सांगता, ह्यो बरोबर टेस्ट नासता. ताका इम्युनो कॅप म्हणटा पळय त्या मेथडीन करणारीच टेस्ट आसता आनी ती मातशी म्हारगूय आसता. 1000 रुपया प्रत्येक एंटीजन पडटा. सो सिंपली स्कीन पिट टेस्ट आनी ना जाल्यार मॉलेक्युलर एलर्जी टेस्टिंग विच इज नाव कम इन इंडिया, विच इज ऑल्सो व्हेरी कॉस्टली. ऑर फॉर फूड टेस्ट फूड एलर्जीज आसा काय ना ती कळटली जाल्यार ताका चॅलेंज करची पडटा. म्हणजे तो फूड आयटम दिवपाक जाय आनी त्या तरेची एलर्जी तुज्या फुड्यान ते डेमॉन्स्ट्रेट जावपाक जाय. हळू तो दिवचो पडटा. एकदां ती डबल ब्लायंड म्हळ्यार दोगांकूय कळनासतना दुसऱ्या तरेचीय करतात. ही रिसर्च हेका करून करतात. फूड एलर्जी आजकाल खूब इनक्रीज जाल्ली आसता. आनी एक प्रकार म्हटल्यार फूड इंड्यूस फूड डिपेंडंट एक्झरसायज इंड्यूस एनाफिलॅक्सीस. म्हणजे सडनली तुमी आयकलां आसतलें केन्नाय कोण एक्झरसायज करता आसतना सडनली तो कोलॅप्स जाता. हाका सदांच प्रत्येक वेळार हार्ट एटॅकूच जबाबदार नासता, पण फूड एलर्जी जबाबदार आसता. त्या जर मनशाक आनी एकदां तो जो वाचलो आसा त्या टायमार समज जर जागना फुडें समज टेस्ट केली जाल्यार ती कळटा, कारण ताका कित्याक लागून आसता तो. वीट हो प्रकार हेतून सगळ्यान वयर येता.
व्हीट डिपेंडंट एक्झरसायज इंड्यूस एनाफिलॅक्सीस. सो व्हीटाचो आयटम खंयचो घेतलो, चपाती मैद्याचो आयटम कितें खाल्लो जाल्यार ताका थोड्या वखतान विथीन हाफ एन आवर विथीन तें जर एक्झरसायज केले जाल्यार तो ब्रेकआउट जाता आनी एनाफिलॅक्सीस जाता आनी ताका एड्रेनलीन दिवचें पडटा. ह्या मनशान तेन्ना टेस्ट करून हें कळ्ळें जाल्यार ताका 2 वरां भितर हें दिवपाक जायना. सो ह्या तरेचे प्रत्येक तरेचे फूड एलर्जीचे उपाय आसता. आनी फूड एलर्जी म्हटल्यार प्रत्येक कसली खाज येयली किंवा आनी कितें जाल्यार फूड एलर्जी न्हू, आनी फूड बंद करपाचें ना अंटील एंड अनलेस यू प्रूव इट दॅट इट इज अ फूड एलर्जी. सो डॉक्टरा कडेन वचात, एलर्जी डॉक्टरा कडेन टेस्ट करून घेयात आनी त्याच्या नंतरूच फूड बंद करा. नाजाल्यार सगळें माल न्यूट्रिशन जाल्लेलें आसता. सगळ्याच तरेचें फूड बंद केलें हें जावपाक जायना.